Argan तुका जेसू महिमा तुका जो ग्लाब तुका जो वंदन तुका जेसू बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज दिसा देवाचे उतर आमकां फोसला लुकाचो वांजेल 19 अध्याय वाक्य 40 आनी 1 ते 40 आनी 4 म्हण आसा. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 41 to 44. लक्सर पावतस आपली दिश्ट शारा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आज पुनी जाणा जाल्लें जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. वो येतले दीस जेदवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारून तुका वेडो घालतले आनी चारीय कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुज्या भितर आसलेल्या भुरग्या मळांक पुर्ते नास करतले. तुजे थंय पात्राचेर पातर उरोवंक ते सोडचे नात. कित्याक देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो काळ तूं वळखलें नाय. आज हें उतर पळयत आसतना खंत बेजाराय आनी विशेश जावन तें दूख जेजू भायर घालता जेरुसलेमा विशयी. आमी चिंतता आज हें पुरो जेजून सांगलें त्या जेरुसलेमा विशयी म्हणून. आनी एक जेरुसलेम आसा, आनी एक जेरुसलेम. आज त्या जेरुसलेमेशान जेजू रडता गे ते आमी मतीन दरीच्या आज ते म्हजे खंयचें जेरुसलेम तुजें कुटाम एक ल्हानशें जेरुसलेम. जेजू कुटुंबांत येता, कितले पटी आमकां बसोवंक येता, कितले पटी आमकां सुटका दिवंक येता. आमी मस्त पटी त्या जेजूक वळखना, त्या जेजूक आमी इन्कार करता. त्या जेजूची कितले पटी जेजू क्लियर सांगता, एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर दवरून तांकां रक्षण दिवचे पळय कितले पटी हांव वद्दाडलो म्हणटा. आज आमच्या कुटुंबांत एकवटीत दवरचे खातीर जेजू वद्दाडता. आमचें कुटुंब आज कशें जालां, फासळना जावंक पुरो जायत्याची कुटुंबां. थोड्यांची कुटुंबां पिवोवण्या दवरी, वायट सवया दवरी, आजुनूय ते लास्ट म्हणसर कश्टाता जाल्यार तांच्या बोतीक एक उजवाड मेळना. कित्याक वय तेदवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारतले, पागोरतात. कित्याक आज ते तुज्या दोळ्या मुखार ते लिपोवन आसा. तुका समजना, तुका ऐकना म्हणटा पवित्र पुस्तक. जायत्या जाणांक कितली भूतबळ सांगल्यारी आमच्या कुटुंबांनी थोडे आयकनात. पियोवण्याक वळख जाले भायर येनात. आनीकी जाय जाल्यार ते पियोवन त्या पिडेंत कश्टोवन आनीकालें करून मरूंक जाल्यार तयार आसा. तांच्या जिवितांत परिवर्तन तांकां नाका. कित्याक तांच्या दोळ्यांत हांव देवाचें राज लिपोवन आसा. समजना तांकां. तांच्या मती क्लियर सांगता देवाचें उतर. जर आमी वाचतव जाल्यार कोरिंथकाराच्या पत्रांत आमी वाचतव जाल्यार थंय आमकां क्लियर ती थोडी उतरां आमकां सांगता. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन पळय. ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? जेजू सांगता ह्या संवसाराचो अधिपती आतां येवंक जालो. म्हजे वयर ताका कोलोय अधिकार ना, पूण जाल्यारय कितें बरोवन घाल्लें तें जारी जावच्या खातीर अशें घडता. देखून अधिपती म्हळ्यार संवसाराचो अधिपती देव न्हय, बागार देंवसार. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची अविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंत सारकें जावन आसल्यार क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या बरजलान परजत जाल्ली पळोवंक तांकां ते सकनात. देखून अशें करतात आज कुटुंबांत. वांटे फांटे ल्हानशा जाग्या खातीर झगडे, पयशां खातीर झगडे, आनी लास्टाक आवय मरण पावल्यार त्या आवयच्या भांगरा खातीर झगडे. असल्यो संगती जायत्यो आमकां आज आयकोंक मेळटात. कित्याक अशें जाता? आमचें जेरुसलेम राखोवन, आमचें कुटुंब राखोवंक जेजू कितले फावटी वावुरलो आसतलो, कितले फावटी तो रडलो आसतलो. ह्या कुटुंबाक हांवें एकवटीत करूंक हांवें मोहन केलें. ह्या कुटुंबाक एकवटीत करूंक आज आमी विंगड फांटे करून घालप कोणें? देवान न्हय. बघात सैतानाचें काम ते आमच्या कुटुंबाची बुन्याद हुमटून काडून उडयता तो सैतान. पूण जेजू आमकां एकवटीत दवरूंक आशेता, आमकां ओठ्ठूक दवरूंक आशेता. सगळ्या भाव भयणींक सगळ्यांक एकवटीत दवरूंक आशेता. पूण मस्तपटी आमच्या जिवितांत अशें घडोवंक आमी जेजूची योजना कितें आसा आमच्या कुटुंबाक घडोवंक आमी दिना. ती जारी जावंक आमी दिना, ती जारी जावंक आमी सोडिना. देखून आज जेरुसलेमेशान ते काली जेजू रडता म्हणून सांगता. हांगा जेरुसलेमच्या नासा विशयी तो उलयता. पूण आज हें जेरुसलेम म्हजें आनी तुजें कुटुंब आज तें नासाच्या वाटेर आसा गी, आज तें खोटेपणाच्या वाटेर आसा गी.
आमच्या कुटुंबान बरेंपण करूंक सुरू करया. आमच्या कुटुंबान बरें जावं दी. आमी कोणाकी भाव भयणी कडेन राग आसा जाल्यार तरी जायतीं भुरगीं आवय बापाय कडेन तर रागार आसात, तर तांकां आशिर्वादां कशीं मेळचीं. हर एक आशिर्वाद आमी जिवंत आसता म्हणसर आवय बापाय तावन मेळटात जेन्ना म्हणसर तीं आवय बापाय ह्या संवसारांत जिवंत आसात. तर आवय बापायकच आमी विरोध रावल्यार, व्हडल्या भावा विशयन धाकट्या भावा विशयन भयणी विशयन आमी विरोध रावल्यार तर खंय आसा आमचें जेरुसलेम नवें. फुटून गेलां न्ही गे, विधवळी जाल्या न्ही गे त्या घराची. तें जेरुसलेम म्हळ्यार आमचें कुटुंब, आमचें घर जेरुसलेम, नवें जेरुसलेम. देखून आज आमी ह्या जेरुसलेमा विशयी आमी नियाळ करीचे. म्हजें कुटुंब कशें आसा, म्हजें घराणें कशें आसा. एकामेकाक आमी मागणें करता, पुरा करता, सगळें करता, पूण जिवितांत परिवर्तन ना जाल्यार, एक वायट संवय आसली तूं सोडूंक तयार नाय जाल्यार त्या वायट संवयानंत सगळें कुटुंब बरबाद जाता न्ही गे, सगळें कुटुंब भिजुडता न्ही गे, तें सगळें कुटुंब पाड जाता न्ही गे. एक घरांत एक बापूय जर पियोण्याक वळख जायत जाल्यार त्या कुटुंबाची गत कली. एक घरांत एक पूत पियोण्याक वळख जायत जाल्यार त्या घराची गत कितें. पर एक मस्त जाणां अले संगसी सांगतात, पर एक बापूय सांगता, आवय सांगता, म्हजो पूत ल्हान आसा, पियुसींत आसा, आतांत पियोंक सुरू केला, कठीण पियेता तो. आमकां घरांत समाधान ना, आमच्या घरांत मागणें ना, आमच्या घरांत खंयचें ना. तर कालें जालां हें जेरुसलेम, ल्हानशें जेरुसलेम एका पुताच्या वायट सोया वरवीं सगळें बिगडून गेलां, सगळें कुटुंब पाड जालां. आमी आज व्हडलें त्या जेरुसलेमाच्या विशयी तुवें चिंता करची नाका. आज तुजे जेरुसलेमा विशयी इल्लीशी खंत करनाय, इल्लेशें मागूंक जाय जाल्यार तवल्यो कोट्यो सक्त्या तुमी सांगलें आयकना जाल्यार दया कर मागूंक सुरू करा तुमच्या कुटुंबा खातीर. तुमचें कुटुंब तुमी बाचाव करयेत. देवदत्ताचें कृत्य पुस्तक सांगता 8वो अध्याय तें 16वो अध्याय 30 आनी 1 वाक्य. Acts chapter 16 verse 31 क्लियर सांगता, जर तूं जेजूचेर विश्वास दवरतय जाल्यार तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणेंय बचाव जातलें. जेजून आज सांगलेली उतरां आयकया. जर आमी जेजूचेर एक कुटुंबाचो एक सांदो, एका घरांत एक सांदो जर कंप्लीट तरान जेजू खातीर जियेता जाल्यार, जेजू थंय आयला जाल्यार, वायट सुवे सांडून जेजूच्या महिमे खातीर जियेता जाल्यार ताचें कुटुंब सगळें देव बचाव करता. आज नाल्या फाल्यां तें खंडीत कुटुंब बचाव जातलें. देखून क्लियर सांगता पळया, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणेंय बचाव जातलें. तुवें भावार्थ दवरचें, तुवें विश्वास दवरचें. जावंक पुरो आज एका कुटुंबाचो सांदो जावन हे उतार तूं आयकताय जावंक पुरो. तुज्या जिवितांत परिवर्तन कर, तुज्या जिवितांत असले वायट सुवे सांडूंक प्रयत्न कर, जेजू खातीर जिवंक प्रयत्न कर. ते जाल्यार तुजें हर एक कुटुंब, तुजो घोव जावं दी, बायल जावं दी, भुरगीं जावं दी, नात्रां जावं दी, सगळीं बचाव जातलीं. एक मनीस तुज्या कुटुंबांतलो नास जावचो ना, एक आत्मो नास जावचो ना. कित्याक तुज्या मागण्या वरवीं जेजून आज तुका देवाणें आपोवणें दिलां तुजें जेरुसलेम राखच्या खातीर, तुजें जेरुसलेम बचाव करच्या खातीर, तुज्या जेरुसलेमा देवाचें येणें जावच्या खातीर, तुज्या जेरुसलेमान जेजूची सकत देवण्याच्या खातीर, तुज्या जेरुसलेमान पवित्र आत्म्याचे सकत देवण्याच्या खातीर आज दिंबेर पडोवन मागोवंक सुरू कर. आसता निरंतरी केदोळ म्हणसर सगळें परिवर्तन जावन तुज्या कुटुंब तुज्या हातांत मेळचें म्हणसर मागोवंक सुरू कर. ह्या मागण्याद्वारे मात्र सगळें आमी बरें करयेत, आमचें कुटुंब आमी बचाव करयेत. देखून आज ह्यो संगती आमच्या मथीन दर्या. निमाणें एक उतार आयच्या पयल्या वाचपांत सांगता, उगडापणाच्या ग्रंथांत तुमी वाचा 5वो अध्याय 1 ते 10 वाक्यां. तें एक वाक्य निमाणें हांव वाचतां. कवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडोवंक तुमचो योग्य जेजू एकलो मात्र आमच्या कुटुंब बचाव करूंक तो योग्य जावन आसा. कित्याक ताका तुमी ज्वेश मारलो आनी तुज्या रक्तान चोर कुळयो देसां बसां जानांगातावण देवाक जण तुवें मोलाक घेतलें. 9वें वाक्य सांगता, कित्याक तुका जिवेश मारलो आनी तुज्या रक्तान चोर कुळयो देसां बसां आनी जानांगातावण देवाक जण मोलाक घेतलें. देखून म्हाका आनी तुका जेजूच्या अमलीक रक्तान मोलाक घेतलां. कित्याक देवाचे सेवक जावंक, देवा सांगता जियोंक, देवा सांगता आमी रावोंक आमकां आपोवणें दिलां. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणें तुवें घडलें. एक रायाळ घराणें म्हळ्यार एक जेरुसलेम तुवें घडलें. आज देवाची सेवा करच्या खातीर जेरुसलेम तुजें कुटुंब आसा.
तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर जेजून रगत वारयलें, तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर ताका खुर्सार मारलो, तुजे खातीर म्हजे खातीर ताणें ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सर्व जनांगा ताणें मोलाक घेतली. देखून म्हाका आनी तुका मोलाक घेतला. आमी बेश्टेंत जेजू थंय येवना, म्हाका आनी तुका मोलाक घेतला. आमी आमची तो आस्त न्हय, आमी जेजूची आस्त. ते मतीन धरून आमचें ल्हानशें एक जेरुजलेम म्हळ्यार आमचें कुटुंब बचाव करया आनी मागणें करूंक आमी फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशें जेसो भाग्यवंती मरी देवाचे माय अम्म बापयां खातीर विनयतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.